आमच्या आवय बापायन आमकां ल्हान आसलेलीं व्हड केलीं. आमचो फुडार करूंक आमकां इस्कॉलाक घालीं. इतलीं वर्सां हातीक दवरून आमकां इस्कॉलाक व्हेलीं. इस्कॉलान टिचरी आमच्यो आवय बापूय जालीं. टिचरी बऱ्यो शिकोय देखून आमी बरीं शिकोन. टिचरीच्या दारान आमी इनामां जिकोन. बरें तें शिकोन आमी इस्कॉलाचें नांव राखोन. प्रिन्सिपल सिस्टर्स आनी आपल्याचो आमकां दिलो तेंको. टिचरी आमच्यो मायानी पाय तांची चड उपकारी आमी. तुमचीच भुरगीं कशीं बरो रस्तो दाखयलो तुमी. एक्स्ट्रा क्लासीस घेतल्यो कितेंच करूंक ना तें कमी. शेकी बरीं शिकोन आन्सर केल्यो SSC एग्जामी. भुरग्यांचो फुडार जावन आसा तें फकत तुमच्याच हातीन. तुमकां फुडें कितें शिकोंक जाय तें चिंतात मोतीन. आवय बापायक सांगता दोबाव घालून भुरग्यांक फोर्सार करिनाकात जितीन. भुरग्यांक जाय तें शिकोन दिना तोटी पोटेलीं कोंतीन. जायते पावटी दोतोर इंजिनियर जावंक मागीर पांयां पळयता. आपूण सांगता तें शिकोना तर भुरग्यांक तापयता. भुरगीं शिकोंक जायना जावून दुखती काळजांनी पळयता. अशीं जायतीं सुसायड करून आपल्याचो जीव सोंपयता. आयचीं भुरगीं हुशार आसा कितें बरें तें तांकां कळटा. आवय बापायचो तेंको मेबोतोर अदीक फुडें धांवता. उगडास तोराक 12वी आसल्यारूच पिवनाची सर्वीस मेवता. भुरग्यांनी बरीं शिकात बरो फुडार तुमकां रावता. शिंगता तितलो भुरग्यांचो फुडार बरो जावंक पावता.